सत्तरींतल्या बंदी आशिल्ल्या तोणीर काजरेधाट घसघशाचेर ट्रेकिंगा खातीर गेल्लो वास्कोचो राहुल बिंद हाका बुडून काल मरण आयलें। ह्या प्रकरणात सुरक्षेत निश्काळजीपणा दाखयिल्ल्यान वाळपय पुलिसांनी 4 शिक्षक आनी 2 टूर ऑपरेटरां आड केलो गुन्यांव नोंद। पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण विद्यार्थ्यांची गरजेची परवानगी घेनासतना राना वाठारांत व्हेल्ले। ते खातीर 2 टूर ऑपरेटरांक अटक केल्यात। ह्या प्रकरणाची फुडली चौकशी सुरू आसा। नमस्कार। सावड्डे पंचायत क्षेत्रात येवपी टोणीर ह्या धबधब्याचेर शुक्रारा 17 वर्साच्या एका भुरग्याक बुडून मरण आयिल्लें आणि ह्या प्रकरणी वाळपय पोलिसांनी कारवाई करत 4 टीचर तसेच 2 ऑपरेटर हे सध्या गुन्हा नोंद केलेलो आसा। तसेच जे 2 ऑपरेटर आसा हेंका सध्या अरेस्ट केलेले आसा। तसेच फुडलो तपास आसा ह्यो सुरू आसा। ह्या प्रकरणी सविस्तर माहिती अशी की शुक्रारा वास्को हांगातल्या एका उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या विज्ञान शाखेत शिकपी 24 भुरग्यांक पावसाळी पिकनिके खातीर ट्रेकिंगे खातीर तोणीर धबधब्याचेर हाडलेले आणि जेन्ना टीचर भितर 4 टीचर आसलेले तशेंच 2 ऑपरेटर आसलेले जे गायड तांकां करताले आणि तशेंच 24 भुरग्यांक जेन्ना थंय तेंच्यांनी एंटर केले तेन्ना तेंच्यांनी खंयच्याच प्रकारचे काळजी न घेता पयलीं तांकां भुरग्यांक उदकांत उतरूं नाका म्हटलें। मात कांय वेळातच तांकां न्हांवपाची परमिशन दिली आणि जेन्ना भुरगे न्हांवपाक चालू केलें तेन्ना एकटो भुरगो जो उदकाचो अंदाज न येता थंय ते बुडलो आणि जो बुडलेलो जागो आसा ह्यो हाय रेस्ट्रीक आसा। हांगासर खूब जाणां बुडोन मरण आयिल्ले आसा। तो खोलवर जागो असल्या कारणान उदकाचो अंदाज येना। सद्या पावस पडटा ताका लागून उदक सुद्दां हांगासर भरलेलें आसा आणि जेन्ना ह्यो भुरगो बुडलो तेन्ना तेजी म्हायती आसा ही वाळपय पुलीस तशेंच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि वाळपय उजो पालिकी दलाक कळ्ळें तेन्ना तेंच्यांनी तातडीन घटनास्थळी वचून त्या भुरग्याक सोदपाचो प्रयत्न केलो। मात उदक असल्या कारणान सोदपाक तांकां खूब त्रास जाले। मात 4 तासाच्या अथक प्रयत्ना नंतर वाळपय उजो पालवी दलाचे जे जवान आसा खास करून जो रुपेश सालेलकर आसा हेणी बॉडी सोदून काडली आणि ती बॉडी उदका भायर हाडली आणि तेजे मागीर जी बॉडी आसा ही पोलिसांच्यान स्वाधीन केलेली आणि पोलिसांनी जो तितलो सोपस्कार आसा ह्यो पूर्ण केल्या नंतर जी बॉडी आसा ही GMC पोस्टमार्टमा खातीर व्हेलेली। ह्यो जो जागो आसा ह्यो म्हाजे वायल्ड लायफ सँच्युरीन आयिल्ल्या कारणान तशेंच हाय रेस्ट्रीक आसल्या कारणान हांगासर लोकांक वचपाक मनाई आसा आणि अशें आसतना सुद्दां वास्को हांगातल्या एका उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या शिक्षकांनी भुरग्यांक घेवन हांगासर आयले। मात तेंच्यांनी खंयच्याच प्रकारची परवानगी घेवनासली। ताका लागून जी तेंची तेंच्यांनी प्रवेश केलो ह्यो बेकायदेशीर आसलो। ताका लागून जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी सुद्दां तेंचेर कारवाई केल्ली आसा। काळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत।